बेक्की हेल्थ सेंटर आहा पळय थंय मातशी लोकांची गैरसोय जाता अशें म्हणटा आनी तुमी 2 वर्सां पयलीं थंय हे घातलेलो बुनयादी फातर पूण अजून तशें कांय जावंक ना. एक्चुअली कॉन्ट्रॅक्टरान ते मरे काम सोडिल्लें आसा कारण आमचो जो GSR जो आशिल्लो तो ओल्ड GSR जे त्यांनी कोट केल्ले आशिल्ले आनी परत आमी ते नवो एस्टिमेट कास्ट करून मुखार ते आमी काही गोष्टी बिल्डिंगे संदर्भात काही गोष्टी घेतलो आनी आज त्या संदर्भात मिटींग सुद्दां आमी सांजची 6 वरांचेर आसा. ओके सो तुम्हाला नवो कॉन्ट्रॅक्टर सोदचो पडटलो तेका टेंडर करचें पडटलें टेंडरींग करून परत सगळी प्रक्रिया करची. कित्याक सर ते कॉन्ट्रॅक्टर पयलीं घेवंक ना तेणें कशें आसा मदीं ताजे पयलू 2023 नवो GSR आयलो न्ही म्हणजे 2019 परत नवो GSR आयिल्लो आशिल्लो. इट इज अ बिल्डींग वर्क कॉन्ट्रॅक्टर मातशें मागीर नुकसाण पडटलें हें म्हणून ते सोदता एक विशय जाल्लो आसा. बट नीड आसा न्ही ती रोखडी बेगिनाच बी जावपाची. डेफिनेटली सर कॉन्ट्रॅक्टर सोडटा पूण आतां थंयसर लोकांक लॉस जालो ना लोकांक बिल्डींग पळय एक गोश्ट कशें डिले जावप एक गोश्ट बिल्डींग आनी लोकांक कांय ना आमचे कडेन ऑलरेडी पॅरल इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. PHC आसा म्हणजे हार्ड एंड हार्श म्हणजे फास्ट जावपाक जाय अशातले कांय गोश्ट ना. बट आमचो एक वायट कॉन्सेप्ट आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हें केलें आसा आनी आतां म्हाका दिसता आयज परत ह्या म्हयन्या भितर टेंडर जावपाचें पॉसिबिलिटी इवन ते थोडे डॉक्टर नर्सीस स्टाफ कमी आसा सगळे कडेन आसा म्हणजे आयज सुद्दां आमगेले कॅबिनेटाक जो डिसिजन जाल्लें आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर घेवपाचें अशें थोडे ठरलेलें आसा आनी त्या संदर्भान बेक्कीचे डॉक्टर आनी नर्सीस ज्यो आसा पळय त्यो हांवेनूय रिक्वायरमेंट मागिल्लो आसा.